तो विषय कितें आसा ना जाल्यार प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार दॅट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. आयज आमचे गोंयचे हे कितलेशेच जाण शिकून बेकार आसा आनी हेका लागून ते भुरग्यांचेच आयुश्य न्हू तर तेंच्या फॅमिलीचे लायफ आसा, आयुश्य हे उद्ध्वस्त हो सरकार, हो भाजप सरकार गेली आता 12 वर्सां गोंयांत करीत आहा. तेच्या पयलीं सरकारान केलो आनी आतां हो भाजप सरकार करता, बीजेपी सरकार करता. नरेंद्र मोदी आनी बीजेपी हेंच्यांनी मदीं बरो बोवाळ केल्लो, व्हडले व्हडले होर्डिंग्स लायिल्ले, एडवर्टिजमेंट घातलेले की वोकल फॉर लोकल. म्हणजे लोकलांक लागून तुमी वोकल जावपाचे, आवाज काडपाचे, लोकल करपाचे. ते मागीर जॉब जावं ना जाल्यार धंदे जावं. पूण आयज जर आमच्या गोंयची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार ही टोटल परती जाल्लेली आहा. हांगा वोकल फॉर मायग्रंट्स जाल्लेले आहा आनी जे विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय जे म्हणटा बीजेपी, ते विकसीत न्हू, ते विकसीत गोंय जाल्लेले आहा. जे गोंय विकता पळय आमी कशें म्हणटा रे हें विकसीत मरे तूं, तशें हें गोंय विकसीत जाल्लेलें आहा, विकसीत उरलेलें ना. हो प्रमोद सावंत सरकार, हो बीजेपीचो सरकार, हो मोदी सरकार आयज गोंयकारांक फक्त गळ्यान पट्टे घालून, तेंका लागून बायलांक फुगडे घालून फक्त तेंका आपल्या पॉलिटिकल प्रचाराक लागून यूज करता. 15-20 गव्हर्नमेंटाचे पोस्ट हजारांनी भुरगे आपले बेरोजगारीचे, आपले लाचारीचे प्रदर्शन करपाक गव्हर्नमेंट ऑफिसाच्या भायर लायनींग दवरता. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आर्जीन बोवाळ घातलो आमच्या युथांक लागून, जॉबांक लागून, एसेंब्लीनूय बोवाळ जालो, जेन्ना आमचो आमदार उलयलो तेन्ना हेंच्यांनी आमचो आर्जीचो जो मॅनिफेस्टो आसलो, विजन डॉक्युमेंट जो आमी इलेक्शना पयलीं दिलो, तो तेंच्यांनी कॉपी करपाक ट्राय केलो आपल्या भशेन. जे जॉब्साक लागून आमी थोडे गजाली सांगलेले जावपाक जाय म्हणून, ते तेंच्यांनी कॉपी करपाक ट्राय केले. पूण ज्या रितीन तेंचे इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आसलें पळय, ते इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना, फक्त इव्हेंट जाले. हेच्या पयलीं सरकारान जॉब फेअर केलो, करोडांनी रुपया मोडले. ते जॉब फेअरांतले भुरगे जे कामाक लागले म्हणून तेंच्यांनी सांगले, तेंचो डेटा जेन्ना मागलो, ते कितें करता, व्हाईट पेपर दी म्हणून सांगलो एसेंब्लीन, ते जॉबाक लागले काय ना, तेंका कंपनीन घेतले काय ना, ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतला काय तेंका पर्मनंट बेसिसाचेर घेतला, तेंका घेतला तेंका काडला काय ते कामाक थंय आसा, सॅलरी तेंका सारकी आसा काय ना, काय तेंचे एक्सप्लॉयटेशन जाता, हो कसलोच बॅकअप डेटा ह्या सरकारा कडेन ना. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टरा कडेन ना, बाबूश मोन्सेराता कडेन ना, सीएम प्रमोद सावंता कडेन ना. जॉब फेअर करून तुम्ही लोकांक दाखयले की तुम्ही गोंयकारांक नोकऱ्यो दितात, नोकऱ्यो दिता, जॉब दिता आनी आमी तेंका स्वयंपूर्ण करता म्हणून. पूण आयज जर पळोवपाक गेल्यार परिस्थिती अशी आहा, जे कोमदाचे जागे, आमच्या गांवांतले जागे, गांवकारांचे जागे, ज्या जाग्यांचेर आमचो हक्क आसलो, गोंयकारांचो हक्क आसलो, ते जागे तुम्ही इंडस्ट्रीक लागून एक्वायर केले, आयडीसी हाडटा म्हणून. आयडीसी थंय हाडले, एक क्लियर मोटो आसलो की लोकलांक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावपाक जाय म्हणून गांवकारांनी आपली जमीन तुमकां दिली, कोमदाद जागो तुमकां दिली, आपली जमीन दिली फक्त आपल्या भुरग्यांक जॉब मेळटले म्हणून. केदो व्हडलो सॅक्रिफायस. आपल्या गांवचो जागो दिवप इज नॉट अ स्मॉल थिंग. आयज गोंयकारांक रावतलो जाल्यार 100 स्क्वेअर मिटर प्लॉट ना. आयज जर लाखांनी स्क्वेअर मिटर जे जमनीक इंडस्ट्रीक लागून गेला, ते जर आमकां ओपन जाल्ले, गोंयकारांक ओपन जाल्ले, प्लॉटिंगेक लागून ना जाल्यार हावसिंगेक लागून,
जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराकडे आपले घर तरी आसपाचें. आज इंडस्ट्री येयले, तेंच्यांनी आमचे उदक येले, तेंच्यांनी आमचे लायट येयली, तेंच्यांनी आमकां पोल्युशन दिलें, तेंच्यांनी मायग्रंट इन्फ्लक्स गोंयांत हाडलो, तेतून वोटिंग कार्डां जाली, डेमोग्राफीक चेंजीस जाले, क्रायम्स वाडपाक लागले, सगळे चेंजीस तेंच्यांनी करून उडयले, पूण आमकां नोकरी मेळोंक ना. आतां काल एक विशय येयलो, तो म्हटल्यार जसो बोवाळ जालो आनी बोवाळ जावन ते कंपनीन एक्शनूय घेतली, ते म्हटल्यार इंडोको कंपनीची इंटरव्यूची एडवर्टिजमेंट. ही जी एडवर्टिजमेंट तुमी पळयता, ही गोंयसर महाराष्ट्रा हांगा तेंच्यांनी इंटरव्यूज कंडक्ट केले, दवरलेले, प्लॅन केले. भितर कसल्या भुरग्यांक जॉब्स जातले? B.Pharm, M.Pharm, डिप्लोमा, BSc, ITI असल्या भुरग्यांचे जॉब्स, जे एज्युकेशन गोंयांत आसा, जितून कितलेशेच गोंयकार एवरी इयर पास आउट जाता आनी बेकार उरता. आतां ह्या कंपनीन आतांच करूंक ना. ह्या सायडीन जर तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या कंपनीन हेच्याय पयलीं 2022 ही एडवर्टिजमेंट दिल्ली, तेन्ना आमी बोवाळ घातलेलो, तेन्नाय तेंच्यांनी एडवर्टिजमेंट फाटी घेतली. आतां ही कंपनी परते परते एडवर्टिजमेंट भायल्या स्टेटीन कित्याक घालता आनी कशी घालता? आतां काल बोवाळ जाल्या उपरांत तेंच्यांनी ते नांवांक फाटी घेतला. ते आपणाक जाय तशे थंय भुरगे भरतले, ते गोंयांत इंटरव्यू दवरतले, थंयच्यान बसी येतले हांगा, तेंकां ट्रान्सपोर्ट अरेंज जातलो, त्या ट्रान्सपोर्टाच्यान ते हांगा गोंयांत येतले भुरगे, इंटरव्यूज दितले आनी त्या ट्रान्सपोर्टान घरा वयतले आनी जॉब लागल्या उपरांत आपली बॅगां पॅक करतले, गोंयांत येतले. आनी ही प्रॅक्टीस फार्मा इंडस्ट्रीन चालू आसा. हांव स्वता जेन्ना ह्या कंपनीनी, फार्मा कंपनीनी वॉटर टँक क्लिनिंग सर्वीस जेन्ना प्रोवायड करतालो, हांव वयतालो तेन्ना हांवें लक्झरी बसीस येवन थंय भुरग्यांचे इंटरव्यूज कंडक्ट जाताना हांवें पळयले. म्हणजे कंपल्सरी ना की ते भुरगे हांगा आतां ही इंटरव्यू थंयच जावपाक जाय म्हणून. गोंयांत जातली, भुरगे थंयच्यान हांगा हाडटले. आनी हांव सांगता गॅरंटेड जातलें, कित्याक ह्या सरकाराचो कसलोच कंट्रोल ना म्हणच्या पेक्षा ह्या सरकाराचे आनी ह्या कंपनीचे सेटिंग आसा. जशें इलेक्ट्रॉल बॉन्डाचें सेटिंग आहा, तशें हांगा फंडिंगेचें सेटिंग आहा. आमचे जॉब मायग्रंटांक विकप, ह्या कंपनी कडेन सेटिंग करप, आपल्या पार्टीक लागून फंडिंग घेवप आनी आमच्या भुरग्यांक बेकार दवरप. तेच फंडिंगेंतलो काडून एक गोंयांतलो पडटो आमच्या भुरग्यांक दिवप 20 रुपयाचो आनी 5 रुपयाची ती टोपी दिवप आनी भोंवडप. हे बीजेपी करता. आतां नेक्स्ट, आतां सकाळी आमी विजय सरदेसायची प्रेस कॉन्फरन्स पयली. तेणे सांगले की हो जो इंडोकोचो जो आसलो पळय, तेच्या इंटरनल सोर्सिसा कडल्यान तेका पयलीं हें मेळ्ळें आनी मागीर सगळ्यांनी आवाज काडलो. बरें आसा, तुका मेळ्ळें मरे, तुज्या कडेन इतलो इंटरनल रिसोर्स आसा, तुज्या कडेन इतली व्हडली टीम आसा जी सामकी नजर दवरता, वेल एंड गूड, फुडें या. आयज परतो विशय जालो, एनक्यूब कंपनीन अशीच इंटरव्यू काडली, तेणी पुण्याक इंटरव्यू दवरली. सेम क्वॉलिफिकेशन जर पळोवपाक गेल्यार B.Pharm, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल इंजिनियर, BSc, ITI सगळे सेम. जे गोंयांत हजारांनी भुरगे बेकार आसात, नाल्यार हजारांनी भुरगे कमी सॅलरीक काम करतात, नाल्यार जॉब ना म्हणून दुसरे फील्ड चूज केल्लेले आसा, शिक्षणाचो यूज झिरो जाल्लो आसा. अशे भुरगे आयज गोंयांत कितलेशे जाल्यार कंपनीन काडले. मागीर बोवाळ जाल्या उपरांत हे कंपनीन लेटर काडले, तेंची जी HR आसा, नांव तुमकां वाचून दाखयता, स्नेहल पारखी म्हणून. आतां हे स्नेहल पारखी गोंयकार काय भायले, हे गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. गोंयांत कंपनी आसा, रिक्रुटमेंट गोंयांत जाता, कंपनी गोंयांत आसा, सगळे गोंयांत आसा. आतां हो HR जो आसा, हे स्नेहल पारखी, हो HR गोंयकार काय भायलो हे लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी तें बरयता की इंटरव्यू आमी कसल्या कारणाक लागून कॅन्सल केले. आतां जो विजय सरदेसाय मुद्दाम सांगतालो की आर्जीन विशय घेतलो, आर्जीन बोवाळ घातलो, तो सांगता की आपणाक पयलीं मेळ्ळें, आपल्या टिमी कडल्यान, इंटरनल सोर्सिसा कडल्यान येयले. आनी आपूण जेन्ना MLA आसलो तेन्ना सिप्ला फुड्यान वचोन आपूण बोवाळ घातलो, सिप्लाक आपूण वॉर्निंग दिली. आनी फातोड्डा आपूण पळयला की बिल्डिंगेन सिप्लाचे कशे एम्प्लॉई रावतात म्हणून, जेंची वोटिंग कार्डाय हांगा ना म्हणून तो सांगता. आनी
आपूण मिनिस्टर आसलो तेन्नाय तांकां सांगलें म्हणटा की गोंयकारांक घेवपाक जाय आनी इंटरव्यू बंद जावपाक जाय. आतां जर ह्या विजय सरदेसायाचें नेटवर्क इतलें स्ट्रॉंग आसा, इतले जर तेचे इंटरनल सोर्सीस आसा, जर त्यांनी सिप्लाक वॉर्निंग दिली, आयजूय त्यांनी वॉर्निंग दिल्या कंपनीक, आता ती वॉर्निंग कित्याक दिला हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. सिप्लाची त्यांनी वॉर्निंग दिली म्हणजे त्यांनी अशें दाखोवन दिलें की सिप्लाचे एडवर्टिजमेंट बंद जाले, सिप्ला आतां गोंयकारांकूच घेता आनी विजयाक सामकें भियाला, विजय येतलो आनी कंपनी बंद उडयतलो, ना तेजो पीए येतलो, दुसरो कोण येतलो आनी तो बंद उडयतलो, काबार करतलो, कारवारच्यान येतलो हांगा गोंयांत स्थायीक जातलो आनी तो गोंयकारांक न्याय दितलो म्हणून. जाल्यार आयज आमकां आतां आमच्या इंटरनल सोर्सिसा कडल्यान आमकां एक एडवर्टिजमेंट मेळ्ळी, ती सिप्लाची. आतां ही विजयाक कशी मिस जाली? हांव म्हणटा विजयाक मिस सांगना, विजयानी मुद्दाम दाखोवंक ना. कित्याक 2017 काय केन्ना म्हणटा तेच्या पयलीं तो गेल्लो केन्ना म्हणटा पळय, ते जावन मागीर परतो मिनिस्टर जालो तेन्ना तो गेलो म्हणटा, जाल्यार थंय कितें जालें? थंय सेटींग जाला काय म्हणून ही एडवर्टिजमेंट तिणी भायर काडूंक ना. 26 तारीख हांगाय आसा जॉब इन वापी, इंटरव्यूज इन वापी गुजरात. इंटरव्यू आसा 26 मे येता ते आयतारा. ओके, आनी प्लांट जॉब लोकेशन गोवा. आता ही एडवर्टिजमेंट सिप्लाची. जाल्यार ही विजयान कित्याक काडूंक ना हेचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह आहा. जर सिप्ला एका भियाता, कडकडटा, मॅनेजर कापता, फातोड्डा येवपाक भियाता, जाल्यार सिप्लानी हिम्मत कशी केली? आतां विजय वांगडा एक तर सेटींग केलां आसतलें, नाल्यार विजय तांकां भियाला आसतलो. दोनूच गजाली जावपाक शकता. एक तर विजय तांकां भियाला, नाल्यार विजयान सेटींग केलां. ही येदी व्हडली कंपनी एवरी टाइम वॉर्निंग दिवन तेच करता. आतां 3 कंपनीचे एडवर्टिजमेंट ह्या 3 दिसांक पावले आनी हे आतांच कित्याक? हेचेंय कारण तुमकां सांगता. हे जर नोकऱ्यो इलेक्शनाच्या पयलीं आवट जाल्ले, म्हणजे ह्यो गव्हर्नमेंट बीजेपीचो सरकार आनी हे प्रायव्हेट कंपनीज कशे गोंयकारांक पिशान काडटा ते पळया. हे जर पयलीं येयल्ले जाल्यार बोळ जावपाचो, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक मायलेज मेळपाची, बीजेपीक बॅक फुटाचेर वचपाची, पॉलिटिकल तांकां डॅमेज जावपाचें. आनी दॅट इज द रिजन हो सगळो प्लॅन करून जशें इलेक्शन जालें, सगळें थंड जालें, तेन्ना मोदीच तेंच्यांनी म्हणजे तांकां दिसलें की कोण बोवाळ करचो ना, कोण आवाज काडचो ना, तेन्ना तेंच्यांनी इंटरव्यूज आवट केले. दिस इज अ मास्टर प्लॅन. सेम मास्टर प्लॅन ह्या बीजेपीन केल्लो तेन्ना आमकां आमच्या इंटरनल सोर्सिसा कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की जेन्ना प्रमोद सावंतान एप्रेंटिसशिपाची स्कीम काडली, आमच्या सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक एप्रेंटीस म्हणून लायले, तेन्ना ह्या फार्मा कंपनीन मेगा भरती केली, मेगा रिक्रुटमेंट केले आनी सगळ्या भुरग्यांक हाडले भायले, तांकां कन्फर्म जॉब दिले आनी आमचे भुरगे बाबडे 7 आनी 8 हजारांक एप्रेंटीस म्हणून कामाक रावले. हे षडयंत्र ह्या बीजेपीचे. आता नेक्स्ट, विजय सरदेसायन आपल्या इंटरव्यून पोगो बिल मेन्शन केले, आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सात पोगो बिल मेन्शन केले. त्यांनी सांगले की तेने बिल घातला 80% रिझर्वेशनाक लोकलांक लागून. आणि हे बिल म्हणटा तो पोगो बिला भशेन न्हू, पोगो बिल लॅप्स जाले म्हणटा, भायर पडले म्हणटा. पोगो बिलाचे डिस्कशन करचे न्हू सध्या, ते मागीर करूया. आता पयली विजय सरदेसायक आमी विचारपाक सोदता आनी आमी सांगपाक सोदता, तूं जे बिल घातला लोकल एम्प्लॉयमेंटाचे 80% रिझर्वेशन, तो लोकल कोण हे डिफायन कर प्लीज. आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय की तुज्या भितर लोकल कोण. कित्याक तुवें आयच्या प्रेस कॉन्फरन्स आनी एक तुवें मेन्शन केलें की गव्हर्नमेंट जॉबांक ऑलरेडी क्रायटेरिया आसा आनी ते फॉलो करता, दॅट इज 15 इयर्स. म्हणजे तुका लागून 15 वर्सां जो हांगा गोंयांत रावला तो लोकल काय 1961 जे आमी पोगो बिलान घातला तो लोकल, हे आमकां तुवें सांगपाक जाय, जनतेक तुवें सांगपाक जाय. प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी तुजें बिल दाखय,
सेकंड टाइम तुवें घातला मरे गोंयकारांचे पडला मरे तुका जाल्यार तुज्या कडेन 15 वर्सांचे 5 वर्सांचे 10 वर्सांचे गोंयांत येवन रावल्या मायग्रंटांक तूं गोंयकार म्हणटा. हेच्या पयलीं तुवें तांकां नियो गोंयकार म्हटलेलेच आसा. जाल्यार हांकां तूं गोंयकार म्हणटा काय? जे आमचे नीज गोंयकार आसा 1961 पयलीं जेचो आवय बापूय आजो आजी गोंयांत आसले तेंची आतां जी फॅमिली रावता जी आमी डिफायन केला, जे नोटरीज एक्टान डिफायन आसा गोवन ओरिजीन, तेका तूं गोंयकार म्हणटाय लोकांक सांगचें, लोकांकूय कळपाक जाय. कित्याक हेच्याय पयलीं आमी तुमकां दाखयल्लें आसा फातोर्डा विजयाच्या बायलेन एका मायग्रंटाक वोटींग कार्ड करताना थंय तेका हें दिल्लें आपली सर्टिफिकेट दिली. आनी तूं मोडकयचे गजाली सांगता. एमक्यूब कंपनीन ढवळीकरां आतां मायग्रंट भरतले, डेमोग्राफीक चेंजीस जातले. तुज्या फातोर्डार कितें जालां? मायग्रंटांचे गाडे जाला, मायग्रंटांची वोटींग कार्डां जाल्यात, तेचेर तुवें कितें एक्शन घेतला? आनी तूं मडगांव म्युनिसिपालिटी तूं हें करता, कंटेस्ट करता तुजें पॅनल, जाल्यार मडगांव म्युनिसिपालिटीचे जो मोती डोंगर आसा त्या मोती डोंगराचेर तुवें कितें एक्शन घेतला? तूं प्रचाराक गेलो, तुका धांवडून घातलो मरे, लॉच केली मरे थंय. तोंड घेवन गेल्लो मरे थंय तूं सांगपाक की आमकां मतां घाला म्हणून. ते इल्लिगल मोती डोंगराचेर जर तूं पावपाक शकता, थंय तुका डेमोग्राफीक चेंजीस दिसना, आनी हांगा कंपनी जर तेका हांगा तुका दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका डेमोग्राफीक चेंजीस दिसता आनी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला ते दिसना डेमोग्राफीक चेंजीस? ना तुज्या वाठारांत जाला ते तुका दिसना? आनी तूं लोकांक फटोवनाका. आमकां कळपाक तुज्या एम्प्लॉयमेंटाच्या हेतून लोकल कोण तो तूं डिफायन कर, गोंयकार कोण तो डिफायन कर. तूं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना फाटल्यान तुजो जो बॅकड्रॉप आसा त्या बॅकड्रॉपाचेर तुवें तुज्या पार्टीचो लोगो घातला आनी गोंयकार आनी गोंयकारपण बरयला. ते मदलो गोंयकार कोण हेंच जर तुजें डेफिनेशन ना तुज्या कडेन जाल्यार तें पुसून उडय. ते कारवार हाडला पळय तेका पेड मारपाक लाय थंय विशाल घियांनी. काय तेका तुज्या कारवारी मनशाक सेव करपाक तूं हांगा ते गोंयकार म्हणून डिफायन करिना? एकट्या मनशाक तुज्या ते सेव करपाक तूं डिफायन करिना? म्हणजे फाल्यां तेका एसेंब्लीन तुज्या वांगडा इलो लज जातली म्हणून? रिजन कितें गोंयकार डिफायन ना करपाचें? विजयान सांगचें. आनी हें सांगचें सेटींग जाल्यार ती सिप्लाची एडवर्टिजमेंट तुवें कित्याक भायर काडूंक ना? आतां ड्रामा करतलो तूं जाणा. सिप्ला कडेन वयतलो थंय लेटरां धाडटलो आनी कितें धाडटलें सगळें तूं ऑपोजिशन आसतना सगळें करता तूं. सामकें बेस्ट. जेन्ना सरकारान आसलो तेन्ना तुज्या कडेन हें जावंक ना मरे, तूं आतां करता. आतां फुडें येवया. झारखंडाचें तुमी फाटल्यान पळयता. आमचें पोगो बील अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा आनी गोवा एसेंब्ली पास करपाक सोदिना. आमी घातला कट ऑफ डेट 1961. गोंय लिबरेट जाल्लें तेन्ना भारतूय स्वतंत्र जाल्लो. झारखंडान तेंचे जे बील आसले ते बील झारखंडी डिफायन करपाचे आनी तांकां कल्चरल एम्प्लॉयमेंट हे सगळे जे रायट्स दिवपाचे ते बील तेंचे रिजेक्ट जाल्ले. ते बील तेंच्यांनी रिइंट्रोड्यूस केला आनी तेंचो कट ऑफ डेट कितें आसा? 1932. तेन्ना भारत पासून स्वतंत्र जावंक नासलो. 1932 जर तेंची एसेंब्ली करपाक शकता झारखंडाची जाल्यार वाय नॉट गोवा? गोंयान कितें? गोंयान हांकां डिफायन करपाक कितें जाता गोंयकार म्हणटो? पडो मरे भायर. हांव म्हणटा पडरी भायर. वचो सुप्रीम कोर्टान आनी खंय वचो, गव्हर्नरान भायर मारू आनी कोणें मारू. तुमी डिफायन करा मरे. गोंयकार म्हणटा डिफायन करा मरे तुमी कित्याक करिना? आनी कापासतात आपली जाल्यार पोगो बील डिस्कस करपाक जाय आसलें. अभेन्सान कित्याक दवरले? कित्याक टेबल करूंक ना? रिजन सिंपल टेबल करूंक ना. सगळे आमदार जे आसा पळय आरजी सोडून सगळे जाण एक्सपोज जावपाचे. कित्याक एवरी आमदार, हांव म्हणटा एवरी आमदार जो आसा आरजीचो सोडून सगळे मायग्रंटांच्या वोटिंगेचेर डिपेंड आसा. सगळे बस्तींनी इल्लिगल झोपडपट्ट्यांनी इल्लिगल मायग्रंट वोटर्स आहा तेंचे सगळ्यां कडेन भोंवता, सगळ्यांच्या दारार वचोन मताक लागून भीक मागता आनी तेंच्या मतांचेर निवडून येता. आनी तेका लागून हांकां डिफायन करपाचें ना गोंयकार म्हणून. ते झारखंड करपाक शकता जाल्यार गोंय कित्याक नाय? गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. झारखंडूय इंडियनूच पडटा, ते इंडियनूच कॉन्स्टिट्युशन फॉलो करता. इंडियेचीच स्टेट ती, आमच्या भाशेनूच एक राज्य ते, आमच्या भाशेनूच तेंची एसेंब्ली, तेंचो सीएम, तेंचे मिनिस्टर, तेंचे कॅबिनेट, तेंचे एमएलए ते पास करता जाल्यार आमी कित्याक ना? सिंपल क्वेश्चन. आता ज्या कर्नाटकाक लागून हांगा सरकार कन्नड भवन बांदपाक सोदता, ज्या कर्नाटकाक हांगा तेंच्यांनी सगळे जागे दिला, आमचे कोमदाद जागे दिले, कोस्टल लायन दिली, आमचे जॉब्स दिले, सगळे तेणी दिले. आयज हे कर्नाटका जे गोंयान येवन मस्ती करतात
आज हे कर्नाटकाचो त्यांचो मिनिस्टर सांगता प्रत्येक एमएनसीन कर्नाटका म्हणजे कर्नाटकाचे कितले लोक आसा हो तुम्ही बोर्ड भायर मारपाक जाय. इमेजिन करा, आमच्या वेबसायटीचेर पासून ना, असेंब्लीन पासून टेबल करिना. तेंच्यांनी सांगला प्रत्येक कंपनीन, एवरी कंपनीन कर्नाटका कितले घेतला, लोकल कितले घेतला, त्यांचो बोर्ड भायर आसपाक जाय. तो जर ना जाल्यार कंपनीचेर एक्शन जातली. वेबसायट ना, डायरेक्ट बोर्ड, नोटीस बोर्ड. आता हेंका इंटरनॅशनल म्हणपाचे, झारखंडाक इंटरनॅशनल म्हणपाचे, आंध्रावाल्यान केला तेंका इंटरनॅशनल म्हणपाचे. आमी पोगो बिल उलयता, आमी आमचे गोंयकार उलयता तेन्ना आमी इंटरनॅशनल. तेन्ना इंडियन सगळे एक, आणि हांगा जेन्ना जाता तेन्ना इंडियन एक ना. कित्याक ना? हे जे सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल आहा तेंकाय सांगता, जे टीव्ही डिबेटाक स्पेशली बसतात, जेंका मायग्रंटांचेर उलोवपाक कापासतात ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल म्हणटा. कित्याक तेंची तकली दोपराक ना. ते व्हडले व्हडले गजाली उलयता इकॉनॉमिक्साचे आनी हेचे आनी तेचे. पूण गोंय आयज कित्याक सोंपला, कोणाक आमी एकोमोडेट करपाक आयज काबार जाला, आमचें अस्तित्व कोणाक लागून सोंपला ते उलयनात. मायग्रंटांचेर उलोवपाक भियातात, लिटरली भियातात. मायग्रंट ही जाप काडपाक तेंकां भियातात. मायग्रंट इन्फ्लक्स हो शब्द तेंच्या कडेन येना, ह्या बिलांचे मेन्शन तेंच्या कडेन येना. पूण पोगो बिल एंटी नॅशनल आनी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल कशें आहा हें सांगपाक ते 2-2 वरां बरें उलयतात. थोडे एडवोकेटूय आहा भितर. या एका पार्टेक गाळयो मारतात, त्याच पार्टी वांगडा थंय वचून स्टेजीर बोवाळ मारतात. म्हणजे कितें पडलें जालें, उलोवपाक चालू. फक्त सेटिंगां, फक्त बॅगां आनी कांय ना. तो एडवोकेट कोण तो सगळ्यांक कळ्ळो आसतलो. ह्या इलेक्शनाक खूब उठ्ठालो तो. तेज्या पयलीं पोगो बिलाचेरूय आमकां टार्गेट करता. जाल्यार हेच सांग मरे, आतां घे कोणा कडेन तरी युट्यूबरा कडेन बस, इंटरव्यू कर आनी सांग हे कशें लिगल आनी आमचे कशें इलिगल. ते कॉन्स्टिट्युशनल आनी आमी कशें एंटी कॉन्स्टिट्युशनल पळय हे लोकांक सांग. हे लोकांक फटोवपाची हांगा कामां चल्लेलीं आसा. आतां एक कायदो आसा, हे तुमकां सांगपाक सोदता. गोंयकारांक खूब जाणांक खबर नासतली, पूण एक कायदो आसा. हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो कायदो आसा. द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकन्सीज 1959. हितून कितें म्हणटा की जे कंपनीज आसा, 25 जेचे स्टाफ आसा, 25 लेबर आहा, त्याच्या वयर जी कंपनीज आसा, त्याच्या वयर एम्प्लॉय करणारी जी कंपनी आहा, तेंच्यांनी आपले जे वेकन्सीज येता ते गव्हर्नमेंटाक नोटिफाय करपाक जाय. म्हणजे आयज जे कंपनीज जे आसा, ह्या कंपनीजांनी जे आपले इंटरव्यूज आयज भायर कंडक्ट जाला, हे इंटरव्यूज तेंच्यांनी वेकन्सीज आसा म्हणून पयलीं गव्हर्नमेंटाच्या वेबसायटीचेर तेंच्यांनी घालपाक जाय आसले. तेका लागून आमच्या गोंयच्या सरकारान आनी ह्या प्रमोद सावंतान व्हडलो इव्हेंट केल्लो आनी तेंच्यांनी सांगलेलें ही आमी वेबसायट लॉन्च करता, तितून तेंच्यांनी सगळे घालतले आनी सगळे गोंयकारांक वेकन्सी आहा ते पळोवपाक मेळटले. आयज जर पळयत जाल्यार हेचेर ते वेकन्सीच ना. तुम्ही वचून चेक करपाक शकता. गोवा ऑनलायनार वचून लेबर डिपार्टमेंटान वचून तुम्ही पळोवपाक शकता. हेतून तुमकां तुमचे एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर घाला आनी तुमकां कळटलें की तुमकां आयज जे वेकन्सीज आउट जाला ते गोंयान आसा काय ना. हेच्याय पयलीं शोकॉज नोटीस धाडपाचें नाटक ह्या सरकारान केल्लें. ह्याय फावटी सरकार नाटक करतलो. जेन्ना हो सरकार आपूण केल्ले कायदे फॉलो करिना, आपूण केल्ले वेबसायटीक व्हॅल्यू दिना, जाल्यार हो सरकार गोंयचे हित कशें राखतलो. हो बीजेपी सरकार वोकल फॉर लोकल कसो जातलो. आमी आमच्या पोगो बिलान घातलेले 75% जे आसा ती वचून थंय हिंदी उलोवन मतां मागची पडटली आनी विजया भाशेन लॉच करून घरा येवचें पडटलें. आतां परते पळोवपाक जाय विजय मोती डोंगरार केन्ना वयता तो. ज्या बीजेपी गाळी मारी, जेका जेचे म्हणटा तेका तेतून गेल्या. सो आमी आतां आमचो डिमांड सिंपल आहा. आतां ते येता ते असेंब्लीक आमी परते गोंयकारांचें डेफिनेशन पोगो बिल आमचें आहा ते परते आमी घालतले. सरकारान ते टेबल करचे. सरकारान गोंयकारांक जस्टीस दिवचो जर तेंच्या कडेन कापासता जाल्यार. आनी सगळ्या आमदारां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे पोगो बिल असेंब्लीन पास करचे. गोंयकारांक लागून आसा. गोंयकार 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 करता तेंच्यांनी करचे. आनी मेन मोस्ट इम्पॉर्टंट विजयान जाता तितले बेगीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन
त्याच्या बिलान लोकल कोणतो डिफायन करचो, सिंपल लोकल कोणतो डिफायन करचो आमकां कळपाक जाय. आणि वयतना एक सांगता एक कंपनी आमी खूब टॉलरेट केले, खूब वगी रावले. ह्या फुडें जर तुमी असली आमकां हेच्या पयलीं भुरग्यांचे कंप्लेंट्स येयल्लेले आहा. आमचे भुरगे आरजीचे भुरगे जे आरजीन आसा ते भुरगे आमी जाणा जे बरे पोस्टांचेर असले, 4-5 कंपनींनी काम केला, पूण तांकां जे मायग्रंट एचआर आसा ना जाल्यार मायग्रंट जे ऑफिसर्स आसा पळय ते तांकां हेरेस करता, तांकां टार्गेट करता, तांकां जाप काडपाक दिना आनी तांकां काम सोडपाक लायता. कितलीशीच एग्जांपल आहा गोंयांत, कितलेशेच भुरगे आपणाक हे रिलेट करपाक शकता गोंयचे. आनी हेका लागून सरकार कांयच करिना. ना सरकाराची कसली हेल्पलायन, ना सरकाराचे कसलो मेकॅनिझम आनी कांय ना. वच परतो तो म्हणटा लेबर कमिशनरा कडेन वच, फक्त तेच. सो आमी ह्या कंपनीक शिटकावणी ही तुमची जी फकाणां तुमी चलयले ही बंद करा, नाजाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमच्या स्टायलीचो उजो आमी थंय करतले. तो फेस करपाक तुमी तयार रावा. देव बरें करूं. क्वेश्चन मनोज, तशें तुवें म्हटलें आयज विजयाचो इशू काडलो तुवें, रिक्रुटमेंटाचेर हायलायट केलो थंय तुमी विजयाक टार्गेटूय केलो, सिप्ला कंपनी बी. आयज आमी पळयता तुमी ऑपोजिशनान आहा, विजय सरदेसायूय ऑपोजिशनान आहा. बीजेपीक टार्गेट करून गव्हर्मेंटाचेर चड काय फोकस तितलो दिल्लो दिसना, कित्याक? पळय हें लास्टाक जें हांवें सांगलां, कोको बिल पास करपाचें झारखंडाचें तें गव्हर्मेंटान करपाक जाय. वेबसायटीचेर जे डेटा घेवपाक जाय, वेकन्सी घेवपाक जाय ते गव्हर्मेंट करपाक जाय. हेका लागून जी पॉलिसी पास करपाक जाय ती गव्हर्मेंटान करपाक जाय. ह्या कंपनीचेर एक्शन घेवपाक जाय ती गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. सो गव्हर्मेंटाचे 4 गजाली ऑलरेडी सांगलेले आहा. मोदीचे वोकल फॉर लोकल गोंयांत कशें चलना हेंय सांगलेलें आहा. बीजेपी आमचे जॉब भायल्यान कशें विकता, आमच्या भुरग्यांक एप्रेंटीस दवरून भायल्या भुरग्यांक कशे जॉब कन्फर्म हांगा जॉब दिले तेंय सांगलेलें आसा. गव्हर्मेंटाचे हे वेबसायट कशें फेल जाला हेंय सांगलेलें आसा. आनी कितें सांगपाचें? हे सगळे गजाली गव्हर्मेंटाचे विजयाचे सांगला, कित्याक तो बीजेपीचो एजंट कसो वावरता. आयज आरजीक हायलायट, आरजीक मायलेज मेळटली, आरजी हायलायट जातली म्हणून तो सकाळी उठ्ठान ते प्रेस कॉन्फरन्स घेता, पूण चिपलाची सांगपाक विचारता. जेतून तो म्हणटा खूब फ्लॅटां जाल्या भितर चिपलाचेच लोक रावताले, चिपलाची एडवर्टिजमेंट कशी मिस जाली, वोटींग कार्ड आमी करून दिवंक ना मरे विजयान तांकां. धड न्हू कारवारी कोण आहा तो दिवंक शकता, तेच्या वांगडा आहा तो कारवारचे चड आसता. आनी कितें क्वेश्चन? मनोज म्हणटाना की काल बिचोले आमी पळयले, तेजे पयलीं कुंकळे पळयले, एक देवाचे खंय तरी नाकातले उलयता म्हणून पावर चालू आसा. तेजेर कितें म्हणटलें? पळय कितें आहा, आमचे आयज जर गोंयची आमी परिस्थिती पळयत जाल्यार गोंय हें बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स आनी ह्या मायग्रंटांच्या बिहेवियराक लागून आयज खूब वायट मार्गाचेर वचत आहा. आयज कोण तरी गोंयांत मायग्रंट येता, गोंयांत सेटल जाता, आपणाक गोंयकार म्हणटा, आपलो मोबायल ऑन करता आनी लोकांक गाळयो मारपाक चालू करता. आमच्या देवाक आनी देवीक गाळयो मारता, आमच्या धोंडांक गाळयो मारता, आमच्या आवयक, आमच्या बायलेक आनी कोणाक सगळ्यांक गाळयो मारता. आनी तेजेर जर कंप्लेंट करिना जाल्यार हो सरकार जो वोकल फॉर मायग्रंट जो आसा पळय तो ओग्गी रावता सुशेगाद. आतां काल जे जाले हो व्हिडिओ सगळ्यांनी पळयले, सगळ्यां कडेन आहले, पुलिसां कडेन आहले, सरकारा कडेन आहले, आमदारा कडेन आहले. हेच्या पयलीं ऑडिओ व्हायरल जाल्लो की मावयनान कितले 2 लाख दिले, 3 लाख दिले आनी व्हिडिओ काडपाक लायले. मावीन खंयच्या सरकारान आहा? ह्याच बीजेपीच्या सरकारान आहा. म्हणजे आयज जे कोण व्हिडिओ काडटा तांकां प्रोटेक्शन बीजेपीचे मेळटा. तेंचे जर फेसबूक पोस्ट पळय काल येयल्ले, कोणे स्क्रीनशॉट धाडले, तितून कळटा की वोट फॉर बीजेपी, हर हर मोदी, नमो आनी माती गोबर सगळे बीजेपीचेच आहा. सो हांगा बीजेपीन जशे बाकीच्या स्टेटीन कॉमनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक ते दुसऱ्यांक यूज करता, आयज गोंयकार कॉमनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक फुडें सरना. कित्याक आमचो तो कल्चर न्हू, नाल्यार आमचे ते रक्तान ना. आमी सगळे मेळोन मिसळून रावतात. तेका लागून हे मायग्रंटांक यूज करप, कॉमनल हार्मनी आमची आहा ती डिस्टर्ब करप, रिलिजना मदीं फूट घालप आनी आपलें राजकारण करप हें चल्लेलें आहा. जे लोकांनी थंय वचोन रोड ब्लॉक केले, पुलीस स्टेशनाचेर गेले, रातभर काल रात कितले लेट जायसर पुलीस स्टेशनाचेर रावले, आयज ते लोकांक लागून, आयज ते गोंयकारांक लागून, ते धोंडांक लागून, ते लोकलांक लागून आयज ते कितें तरी भितर पडला.
हे जर अशेंच सोडलेलें फाल्यां आमी ते फेस केल्लेले आसा, आमच्याय भुरग्यांनी फेस केल्लेले आहा, बट आमी त्या लेवलाचेर वचोंक ना. कित्याक फाल्यां म्हणटले पॉलिटिक्स करता आनी कितें जाता, फाल्यां आमचेरूच हे केसी घालतले. सो खंय ना खंय तरी आमचे जे जागृत देवस्थान आहा, आमची कुंकळकरीण आसा, आमची शांतादुर्गा, आमची लयराई आसा, हे जे आमचे जागृत देवस्थान आहा, देवी देवता आहा, आयज तेंच्यांनी आपले ताकद कितें आहा ती दाखयल्ली आसा. आयज खंयचोच मायग्रंट गोंयांत येवन आमच्या गोंयांत देवी देवतांची फकाणां करची न्हू, आमच्या लोकांक डिवायड करचे न्हू, ही क्लियर मॅसेज आयज देवा कडल्यान गेल्ली. कित्याक हें म्हाका दिसना हें अशेंच जालां म्हणून, हें अती जाल्लें, लिमीट क्रॉस जाल्लें. खंयच्या आवय भयणीची लज अब्रू जेन्ना लायव्ह व्हिडिओचेर काडटा तेन्ना आमची जी देवी आसा, जिका आमी पुजता, जिका आमी मानता, जेका आमी देवी पाव घे म्हणटा, आयज ती देवी आमकां सगळ्यांक पावले. रेंटल बाईक सर्विसीस आपण कोकण रेल्वे इंट्रोड्यूस करपाक पळय कितें आसता हांगा पळोवंक ना न्यूज कितें कितें जाला. कोकण रेल्वे आहा पळय इंट्रोड्यूस करपाक पळयता रेंटल सर्वीस कोकण आपली ओन हय पण पळय कितें आहा, हेच न्हू सांगता, आमचो सरकार इतलो म्हटल्यार कितें सांगू तुका, म्हणजे इतलो सकयल्या पातळीचेर पावल्लो आसा की आमच्या गोंयकारांचो एकूय धंदो तो प्रोटेक्ट करपाक सोदिना. टॅक्सी तेंच्यांनी मारून उडयले, आतां रेंट बायक रेंट कारूय ते मारून उडयता. कोकण रेल्वेन जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हे जे जॉब्स आसा, रेल्वे जॉब्स आसतले, पोस्ट ऑफिस जॉब आसतले, बँकिंग जॉब्स आसतले, हांगा जॉब्स आमकां ना. आनी आतां जे हेचेर जे इनकम जोडटाले भुरगे आपले सेल्फ एम्प्लॉयड आसले तेंचेय पोट बीजेपी मारपाक सोदता. आनी हे सगळे नाटक इलेक्शन जाल्या उपरांत जालां. हे लक्षांत दवरा, गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आमचे गोंयकार विचारता म्हणून प्रॉब्लेम जाता. कित्याक आतां फुडलें इलेक्शन झेडपी आहा ते आनी 1.5 वर्सान जातले. त्या म्हणसर आमी हें कितें जालां ते विचारतले, तेच्या व्हडले इलेक्शन 27 त्या म्हणसर हें यादूच उरचें ना कोणाक. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, शॉर्ट टर्म मेमरी करची न्हू. कितें हा तुमचें लायफ कितें चल्लाय, बीजेपीन कितें केलां, ह्या सरकारांनी कितें केलां लक्षांत दवरपाक जाय. आनी वयता एक सांगता, जो इंडिया एलायन्स हेच्या पयलीं बोवाळ मारतालो, गोंय राखपाचें, गोंयकार राखपाचें, रिलीजन वाचोवपाचें, आयज तांकां हेंय सांगता तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची. कालूय तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स तेंच्या दोनाय पार्टनरांनी घेतलेली. तेंकांय आवाहन करता आमी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आनी गोंयकार कोण ते सगळे बसोन तुमी इंडिया एलायन्साची व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स, मेगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोंयकार कोण ते डिफायन करचे आनी हो प्रश्नाचो सुटावो करचो. देव बरें. थँक्यू.